वादळ आयले जाल्यार दर्यावेळे वयल्यान नुस्तेकारांनी आपली सुरक्षा कशी करप ह्या संदर्भात प्रशिक्षण दिवपा खातीर खासा कार्यावळीचे आयोजन केले। वादळाक कशें तोंड दिवप हे खातीर बाणावलेच्या नुस्तेकारां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळीचे आयोजन केले। आपत्कालीन मित्रांची नाव नोंदणी सुरू केल्या। रोखडेच तांकां प्रशिक्षण दितले अशें थळावो आमदार वेंझी वेळगसान सांगले। ह्या वेळार उपजिल्लो अधिकारी ज्योती कुमारी, तळावे नुस्तेकार, दृष्टीचे जीवरक्षक, पंचवांगडी आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। Today there was a cyclone evacuation drill at Banaule where the boat of the fishermen which lies around the sea during the time of cyclone, we were doing an evacuation exercise with the fishermen community, and the MLA Banaule had taken the initiative. The department's Drishti is here, the fisheries department is here, we have the WRD department, and we also have the fire. So along with these stakeholders, the exercise which was basically done was that a demo boat was carried from the beach to the safe location which is beyond a sand dune. One of its kind, आख्या गोंयभर कोणें केलें ना. सो आमी सायक्लोन अलर्ट डिजास्टर एक्सरसाइज केल्या. म्हणजे एक सायक्लोन जरी तरी जातलो तेन्ना तो सायरन बसयलो तो एक्टिवेट जालो जाल्यार फिशरमॅनान कितें करपा जाय. सो सगळे फिशरमॅनान एकठांय जावपा जाय एक जाग्यार, ताका म्हणटात मस्टर पॉयंट. तो मस्टर पॉयंट दाखयला एक जाग्यार एकठांय जाले, एक काउंट डावन केलो कितू जा फिशरमॅन आहाय, कितू बोटी आहाय त्यो खूंय आहाय त्यो, आनी त्यो बोटयो एक शेल्टराक म्हणजे रेस्क्यू शेल्टर म्हूण आसता इन 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 अ टायम ऑफ अ डिजास्टर ऑर अ सायक्लोन. सो तो शेल्टर आज आमी डिफायन केल्लो हे हॅचरी एरियान परमिशन घेवन एक्सरसाइज करपाक. हिंग सँड्युना फाटल्यान द आयडिया इज कित्याक हो जो सँड्यून आहा नॅचरल तेजे फाटल्यान जरी तरी सगळ्यो पातयो बोतयो घाल्यो जाल्यार वार मारलो दोयरो देखून वयर सरलो जाल्यार दॅट सँड्यून इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दीस इक्विपमेंट. आमचे कडेन दुसरेय जागे आहाय, फिशरीचो दुसरोय जागा आहा हांगा. थिंग जरी तरी इक्विपमेंट घातले जाल्यार थिंग सँड्यून बी कांय ना. दोयरो उंचेलो जाल्यार तें सगळें घेवन गेलो, दोयरो हें देखून घेवन येतलो उंचेल म्हणून, पूण सँड्यून इज गोइंग टू प्रोटेक्ट.